मनशा खातीर मनशा मोलो मोत्या देवान निवडलो तो सदाय आनिकांचो बापाची पुत्राची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. ह्या गौलीक वर्सा आमचो विशय जावन आसा तुमी म्हजे गोवाय. जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशा सोमोयार जेजून म्हणलें, सगळ्या जुदेयांत आनी सामार्यांत आनी संवसाराच्या शिमा पर्यंत तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात. जेजूच्या शिशा उपरांत जायत्यांनी फुडारीपण घेतले आनी ते जेजूचे नीज गोवाय जाले. आयज आमी महादोमप्रांतींत देव आपोवणेचो आयतार समोरपता. आयचो विशय म्हणल्यार आपल्या दाकाच्या मोल्यांत काम करूंक मानाय आपोवंक भायर सरलो. आमच्या कुटुंबांतल्यान देव आपोवणी उत्पन्न जावंक सगल्यांक आमकां आयज उलो जावन आसा. ह्या घडटलें जाल्यार आमचें कुटुंब मोगाचें एकवटाच्या मागण्याचें जावची गरज. हेच मोतीन दवरूंक आमचें कुटुंब हे वेदीचेर उबारून पवित्र मिसांत कार्तिकायेन बापा लागीं मागुया. बाबा भयणीनो, आतां आमी आयकला ते भाशेन आमच्या दोन प्रांतीक देव आपोवण्याचो आयतार म्हूण आयज आमी पाळटा वोकेशन संडे. देव एकेका भुरग्याच्या काळजांत हो उलो घालता आनी ह्या उल्या प्रमाणे जिविताचो रस्तो सोदून काडूंक आमकां आपयता. कोण कसलो भेस वेंचून काडटा त्या प्रमाणे त्या भेसांत देवाची व्हडविकाय देवाची मोहिमा जोडूंक देव आमकां आपयता. आनी कितें भाशेन आपोवण्या मदें पाद्रीपणाचें आपोवणें. आयज जायते भुरगे सेमिनारींत शिकता, आपल्या याज्ञीकपणाच्या आपोवण्याक तयारी करता. तांचे पासत आमी मागुया घराब्यांत आपोवणी उत्पन्न जावंक हें देवान बीं घातलां पळय तें भुरग्याच्या काळजांनी जावं पाद्रीपणाक जावं माद्रीपणाक वो मोठवाशे जिविताक हें बीं घरच्यांनी फुलोवंक आदार करूंक तेंको दिवंक आयच्या मिसांत आमी मागुया. उदीक करून आवय बापायन हें बीं भुरग्याच्या काळजान आसा तें शिंपूंक आनी तें वाडोवंक तांकांय उजवाड मागुया. आनी मिसाची भेटेक तयार जातना आमची पातकां ओळखून घेवन देवाचें एकामेकाचें बोगसणे मागुया. हांव पातकी सपुर्गा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून वाग्यो सदांच सांकवार बरे सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सपविता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमया काकूत कर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोमया काकूत कर. सोम्या काकूत कोर. मोयमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासा तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुताक सोम्या देवा देवाचे शेलीर तूं संवसाराचेर पाग काडटाय आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा पवित्र समृद्धीचे सगळे नेम तुवें तुज्या अनपेल्याच्या मोगाचेर थारायल्याय. तुज्यो आज्ञा पाळून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोर्वेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोडून काड. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशान आपली वाट सांडची आनी वायट मनशान आपली चिंतना सोडची. ताणें सोर्वेस्पोराशी परतून येवचें आनी तो ताची दया करतलो. ताणें आमच्या देवाशी येवचें कित्याक तो ताका भरपूर भोगसणें दितलो. कित्याक म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पोर. जितलें मोलोप पृथ्वे परस उंच आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटां परस आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना परस उंच. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो सभाव. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. दिसान दीस तुका दिनवासता आनी थांबनासतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. सोर्वेस्पोर कितलो तोर आनी अनमनीत ताच्यो तोरायेचो थाव घेवन नजो. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदांच लागींच आसा. सोर्वेस्पोर कितलो कोनवाळो आनी मायेमोगाचो ताचो राग सट करून चोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सोर्वेस्पोर कितलो बरो. सगल्या आपणा रोसनाक कितलो मायेमोगाचो. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदांच लागींच आसा. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदांच लागींच आसा. भागवत पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप.
भावा भयणानो, हांव मरूं वो जिवो आसूं सदांच आनी अदीक करून आतां सगळ्या बोलान क्रिस्ताक म्हजे कुडीन मोहिमा मेळटली. खरेंच म्हाका जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त आनी मरण म्हणल्यार फायदो. अशें आसतना जिवन म्हज्यान अदीक फायद्याचें काम करूंक जाता जाल्यार हांवें कितें वेंचून काडचें तें म्हाका सजमना. दोनूय वाटांनी हांव ओडोन वेता. एके वाटेन बेगीन हें जिवीत सोंपून क्रिस्ताची आसूंक हांव आशेतां आनी हें एकदम अदीक बरें. दुसरे वाटेन हांव आजून जिवो उरूंक तुमचे पासत अदीक गरजेचें. कितेंय जावं जेजूच्या शुभ वर्तमाना प्रमाणें जियेयात. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उद्गार. तुज्या पुताची उतरां आयकूंक आमची काळजां उकोड सर्वेस्परा. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. Mateva pormani Jesu Christaचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. सर्गीचे राज अशें. एक भाटकार फांत्यार उठून आपल्या दाकांच्या मोड्यान काम करूंक मानाय आपोवंक भायर सरलो. दिसवड्याक 1 दिनार फारीक करूंक वावरड्यांक लागीं कबलात करून ताणें तांकां आपल्या मोळ्यांत धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून तिट्यार बेकार आसलेल्या हेरांक ताणें देखलें आनी म्हळें, तुमी म्हज्या मोळ्यांत वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितां. आनी ते गेले. परतून 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनीक एक फावट भायर सरलो आनी दुसरे बेश्टे उबे आशिल्ले ताका मेळ्ळे आनी ताणें तांकां म्हळें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? तांणी जबाब दिलो, आमकां कोणेच वावराक लावंक नात देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी सगळे म्हज्या मोळ्यांत वचात. सांजे भाटकारान आपल्या मुगदोमाक म्हळें, वावरड्यांक आपय आनी निमाण्यांतावन सुरू करून पयल्यांक पर्यंत दिसवडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागलोले ते आयले आनी जण एकल्याक 3 रुपये मेळ्ळे. पयले आयलोले ते लागीं सरून आपणाक अदीक मेळटले म्हूण समजले, पूण तांकांय जण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. तांणी तो घेतलो खरो, पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले, ह्या निमाण्यांनी 1 तास वर काम केलां, तर आख्ख्या दिसाचो भार आनी उणेद घेतलेल्या आमकां आनी तांकां तुवें एकेच तरेन लेखल्याय. पूण तांतल्या एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा,
हांवें तुका उणीत करूंक ना. तर 1 दिनार घेवंक तुवें म्हजे कडेन कबलात केली नाय. तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तशेंच ह्या निमाण्याकूय दिवंक म्हाका कशी. तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करूं नजो. वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो. हेच बरी. निमाणी ती पयलीं जातली आनी पयलीं ती निमाणी जातली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ फोटो महानी. Wakani tuka Krista. खबरीनो आयज आमच्या दोन प्रांतीक देव आपोवण्याचो दीस आमी पाळटा. आमचो इंडियेचो पोएट रबिंद्रनाथ टागोर हाणें एक पोएम बरयली आनी त्या उतरांक एक गायन ताचें केलें. आमी झगडे जाणां आसतल्या. मेक गॉड युअर गुरू ह्या नांवान. Make God your guru, let him tell you what to do. Listen his calling clear and true. Take time to listen, take courage to obey. The inner voice is calling you. There are voices all around me, my enemies and my friends. Do this and don't do that, the chorus never ends. But I shall always listen to the quiet inner voice. It is strong and gentle, and I have made my choice. हें गायन तो म्हणटा संवसारान जायते आवाज आसा. देर आर मेनी वॉयसीस ऑल अरावंड मी, जे म्हजे इश्टाचे म्हजे दुस्मानाचे. पूण तातूंत एक आवाज आसा तो म्हणल्यार भितरलो आवाज, द इनर वॉयस दॅट इज कॉलिंग यू. द इनर वॉयस इज कॉलिंग यू. आनी हो इनर वॉयस हो म्हणल्यार तो देवाचो ताळो. आनी हाका लागून तो म्हणटा लिसन इज कॉलिंग क्लियर. टेक टायम टू लिसन. वेळ घेयात तो आयकूंक. बोलवंत काळजीदार जा तो पाळूंक. आनी हाका लागून देवाक वेळ कर हो आवाज हो देवाचो आयकूंक. आनी हो आवाज म्हणटा तो आमकां सांगता कितें करचें कितें ना करचें. बरें तें वेंचून काडूंक, हो भितरलो ताळो आयकूंक, हो खऱ्यांनीच घोट तसोच मोवाळ ताळो. आनी त्या प्रमाणे आमचो चॉयस वेंचणी आमी करूंक तो आमचे लागीं मागता. बाबडीलो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जायत्या जाणांक आपयले, वावराक आपयले. जेजूच्या काळार दिसपटो गिरास जोडूंक एका मनशान त्या दिसा आपलें जोडूंक जाय आसलें. तेन्नाच तांचे फॅमिलीक कितें तरी पोटाक पडटालें. त्या दिसा तर मनशान जोडिना ती फामील उपाशी वताली. आनी ही वपारिके भाशेन सांगून जेजू सांगूंक सोदता की देव बाप आमचो उदाळ. ही जेजू सांगतालो तेन्ना जुदेवांक ही खबर सांगतालो. आनी जुदेव समजताले सर्गीचें राज फकत तांकांच, दुसऱ्याक न्हय. पूण आनिकूय जुदेव न्हय ते आसले, ओन बावार्थी आसले जे जेजूचो पाटलाव करताले. तो सांगूंक सोदता सर्गीचें राज न्हयच फकत तुमच्या जुदेवाचेंच पूण हेरांचेंय, पातक्याचेंय. आनी माथेवूस ही खबर बरोवन दुसरे शुभ वर्तमानकार कोण बरयना, फकत माथेवूस बरयता. तो म्हणटा सर्गीच्या राजान सगल्याच्या आमकांय तो घेता तातूंत. म्हणटच देवाचें उदारपण ते दाखयता. देवान ओनीत करूं ना म्हणटा. देवान तांचे भितरलें मन ओळखून तांची गरज पडोवन एके भाशेन ह्या भाटकारान तांची भितरली गरज पडोवन तांकां वाटलें. ते भाशेन देव आमची भितरली एकल्याची गरज पळोवन तो आमकां दिता. म्हणटच आमी सोर करून जियेना. ताका अमकें मेळना, ताणें अमके भाशेन घर बांदलां, ताका ताजे लागीं खंयचे पयशे आयले ते आमकां पडूंक ना. आमकां दिता तें देवाचें उदारपण हें पळोवंक देव आमचे लागीं मागता.
इस्रायल पोरजा बाबिलोनांत आसली तेन्ना परतून पालेस्तिनाक आयली तेन्ना तांचें देव मंदीर मोडलेलें आनी तांकां दिसलें देव मंदीर ना म्हणटच देव आनीक ना थंय ना तो. पूण इजायस प्रवादी तांकां उडास करता, देवाचें आसलें न्हयच फकत देव मंदिरांत पूण जिविताचे दर एका खिणांत फावो जाता. अशें आसतना तो तांकां सांगता, सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना ताका सोडूं नाकात, सोदून काडात, ताका सोडूं नाकात. म्हणटच बाबडीनो, ही सोद देवाची आमकां आपोवण्या वरवीं मेळटा. दर एकल्याक देव आपयता आनी ही सोद आपली करूंक मागता. काजारी जिविताक थोड्यांक आपयता, यादनिकी वो म्हत्वाची जिविताक दुसऱ्यांक आपयता आनी कसलोच असलो बेस काडिनासतना आकवारपणानूय जियोंक हें आपोवणें देव आपयता. आमच्या गोंयांत कडेन ह्या तिसऱ्या आपोवण्याक आकवारपणाच्या तितलो तेंको दिना, पूण हें आकवारपणानूय जियोंक एक आपोवणें. म्हणटच आपणाक सोबता ते भाशेन देव आपयता. देव आपयता तेन्ना उलो करून आमच्या कानार सादवता तसलो न्हय, पूण भितरलो ताळो रविंद्रनाथ टागोर म्हणटालो ते भाशेन भितरलो ताळो हो आयकूंक वेळ करून देव आमच्या लागीं मागता. बाबडीनो, प्रोफेशन म्हणून आसा आनी वोकेशन्स म्हणून आसा. आमची प्रोफेशन म्हणटा तेन्ना आमी जाणा कितले जाण दोतोर, नर्सी जावन इंजिनियर, दोतोर, बांदपी हे भाशेन जायते आर्किटेक्ट, जायते जाणांचें प्रोफेशन आसता. आनी ह्या प्रोफेशनांतूच आमी म्हणटा वोकेशनांतूय आसा. समजुया एक दोतोर आपले प्रोफेशना वरवीं कमायता, जोडटा आनी तो हेंच आपलें वोकेशन कशें पाडटा तेन्ना ताचो हेतू न्हयच फकत पयशांचो जाता, पूण दुसऱ्यांचो इलाज करप, दुसऱ्यांक बरेंपण करप, रातीचो उठून वचप, दुसऱ्याच्या बरेपणान पळयता तेन्ना हें तो एक वोकेशन कशें आपणाचें पळयता. न्हयच फकत आपणाक पयशे मेळटा म्हणून. पयशे मेळटा तसलोच आशेचो जालो जाल्यार थोडे फावटी आमी जाणा, थोडे जाण किडनी काडून विकता, थोडे जाण आनी कितें करता. आपणाचें हें प्रोफेशन म्हणून तातूंतच संपता. हें वोकेशन वो देव आपोवणें कशें मानून घेना. आमचें प्रोफेशन आसा पळय तें वोकेशन म्हूण समजून वावरूंक गरज. दुसरें सोचर बाबडीनो, देव आपयता आनी आपयत आसा. आदल्या करारान आमी जाणा मोयजेसाक आपयलो, जेरेमायासाक आपयलो, कितल्या प्रवाद्यांक आपयले. नव्या करारान मातयेवसाक, जाकेवसाक कितल्या जाणांक देव आपयता, जिवीत बदलूंक आपयता, आपलो संदेश दुसऱ्यांक पाठोवंक आपयता. आयच्याय काळार देव आपयता. कितले भुरगे आयज सेमिनारींनी पाद्रीपणाचे आपोवण्यांक, कितले चेडवां माद्रीपणाच्या ह्या आपोवण्यांक फुडें सरता. पूण देव आपयता हो ताळो तांचो फुडें व्हरूंक जायतीं जाणां आकारणी करूंक तांकां आदार करता. जावं सेमिनारीन प्रोफेसर शिकोवन हेर दुसऱ्या भुरग्यांक पडोवन तांची आकारणी करता. आयज बाबडीनो, आपोवण्याचो दीस आमी पाळटना ह्या भुरग्यां पासत तेच बरोबर सेमिनारींनी तांची आकारणी करतल्या ह्या प्रोफेसरां वा ह्या दुसऱ्या पासत मागूंक गरज. देव आपोवणी आमच्या घराब्यान उत्पन्न जाता आनी हाका लागून घराब्यांतले मागणे, घराब्यांत शिस्त आमची, डिसिप्लीन हें गरजेचें. जायते जाण भुरगे आपल्या आवयक लागून, बापायक लागून पाद्री जावंक पावता. जायतीं जाण चेडवां आपल्या आवय बापायक लागून माद्रीपणाचो बेस घेता. आनी हे भाशेन आमच्या घरा भितर बरें जाल्यार देव आपोवणी आमची उत्पन्न जाता. म्हणटच प्रेयर्स, मागणी आमच्या घराब्यांत, शिस्त आमच्या घराब्यांत, आमची वागणूक आमच्या घराब्यांत. कांय फावटी पाद्रीचे माद्रीचे आमी घरांत आमी उलयता जायत, उलयता जाल्यार कितें उलयता जायत. थोडे फावटी कोणूय चुकल्या ते चुकीच आमी उलयता, वो बरें करता तेंवूय उलयता. चुकीचो समज आमी उलयलो जाल्यार भुरग्याच्या मनान आमी कितें घालता. थोडे फावटी चूक ना हांव अशें म्हणना, पूण आसा चुकी आसा, फुडाऱ्या मदें चुकी आसा. पूण आमी ह्यो उलोवन पब्लिकली कितें दाखोवंक सोदता. थोडे फावटी खांतारां काडून, थोडे फावटी आमचोच धर्म सकला उडोवन, थोडे फावटी दुसऱ्यो धर्माचो लोक आमकां आसता.
आमी पळयना मुसलमानाच्या धर्मान कोणूच तांच्या मुल्लाचेर एगेन्स्ट उलोवन तांकां सकला उडयतले. पूण आमच्या क्रिस्ती धर्मान आमी जाणा पाप साहेबाक क्रिटिसायज करून, आमच्या बीश साहेबाक क्रिटिसायज करून, पाद्रींक क्रिटिसायज करून दुसऱ्या धर्मांनी आमी चडशें पळयना. म्हणटच आमी अशें उलोवन आमच्या भुरग्यांच्या काळजांनी कितें घालता. एक एकलो ते सुवातेर पावतूच आपली जुट्टी समजता. हाका लागून आमी जाणा पाप साहेबाचेर कितलो भार आसा तो, आमच्या बीश साहेबाचेर कितलो भार आसा तो. थोडे फावटी दुयेंत आसतना बऱ्यान वचूंकच पडटा, कित्याक कमिटमेंट दिल्लें आसा, डायरी ताची भरलेलीच आसता. म्हणटच उलोवंक थोडे फावटी सोंपें, पूण त्या जाग्यार ताचे सुवातेर वा त्या पाद्रीचे सुवातेर आमच्या फामिलींतले कितले मनीस आसा, ते माद्रीचे सुवातेर आमच्या फामिलींतली कितलीं जाणां चेडवां आसा. म्हणटच थोडे फावटी आमच्या घरांनी तर आसा जाल्यार आमी उलोवंक पळोवंक गरज. दुसऱ्यांक उलोवंक सोंपें. तशेंच दुसऱ्यांच्या बेसांत आनी अशे प्रश्न ना म्हणून ना, दुसऱ्यांच्याय बेसांनी जायते प्रश्न आसात ते आमी उलयना. काजेरी जिवितान जायते वायट आसा ते आमी उलयना. पूण थोडे फावटी एका पाद्रीन वा एके माद्रीन कितेंय तर चूक केली ती सगल्याक पावता. बाबडीनो आयज पाप साहेबा पासत, आमच्या बीश साहेबा पासत, आमच्या पाद्री पासत आमी मागोवंक गरज. तिसरे सुवातेर बाबडीनो आमी बरेपण अनुभवलेल्या पाद्री पासत उगडास करूंक गरज. जायते घडी आमकां कोणें बावतीन दिलोलो, क्रिजन दिलोलो, आयज घडी ते क्लर्जी होमांत आसा, थोडे जाण मरून गेल्या, तांचोय आमी उगडास करूंक गरज. त्यो थोड्यो वस्तू आमच्या मनांत हाडुया. भगवंत पावलू दुसऱ्या वाचपान आमकां म्हणटा, देवाच्या राजाच्या मोळ्यांत वावरूंक सगल्यांक आमकां आमंत्रण आसा. हे म्हजे फाटल्यान आमी हांगासर हो विशय घातलेलो आसा आल्तराचेर. दर एकल्याक आमचें नांव घेवन जेजू म्हणटा, हे म्हजे फाटल्यान. ह्या जेजूच्या उल्याक आमचो जबाब कितें? उबी रावया. आमचो सुबावाट सगळे मजार उचारुया. सत्वंता देवाक सर्वविदा बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या घोस समावलो, आंकवार मरे ताय जल्मलो, खोस पुराताले घोस असले, ताका खुसार चडलो, तो मेलान ताका निकिपिलो, तो मेल्या मोले देवलो, तिसरे दिसा मेळ्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पुत्रा देवा बापाच्या उच्चार बसला, तुयकांची आनी मेल्याचे मोजवी करून येतलो. सत्वंता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचे एकठार, पातकाचे भोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. देव आमचो मोगाळ बाप, ताका आमचो हुस्को. ह्या वेळार कांय आमची मागणी त्याच देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मानी तशेंच पाद्री माद्रेनी आपल्या जिविताच्या देखींतल्यान देवाच्या राजाचें बी मनशाच्या काळजांनी तशेंच तरणाट्याच्या जिवितांत वोकूंक तांकां जेजूचो मोग चाखूंक दिवंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं विस्वासान मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हें मागणें कोत्ता हांव तुका. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी सदांच आपले निस्वार्थीन सेवे वरवीं आपले पोरचेच्या बऱ्या खातीर पोड्डिकेन एकवटान आनी माये मोगान वावरूंक जेजूची शांती आपल्या वावरा वरवीं सगल्यांक शिपडावंक तांकां बापाचो आदार मागुया.
जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता हांव तुका. सगळ्या आमच्या शिक्षकांनी देव संदेशकारांनी आनी आमच्या आवय बापायन देवा मुखार आपली जबाबदारी ओळखूंक भुरग्यांक सदांच स्वताचो मोगाचो आनी भोगसण्याचो रस्तो दाखोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता हांव तुका. आयच्या काळार भुरग्यांनी तशेंच तरणाट्यांनी आपल्या चालत्या जिवितांत संवसाराचे उलोवण्याक पाट करूंक देवाचे आसने आपल्या शेजाऱ्या सवे अणभवूंक आनी तांची सेवा करूंक पाद्री माद्री आनी मोटवाशी जावंक फुडें सरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता हांव तुका. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत आनी हेच खातीर संवसारांत जायती उचंबलाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडीत आसा आनी कश्टावता आनी 30 लाख ओदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक वेगीच उपाय निगा घेतल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय, पिडेंत कश्टावतल्यांक वेगीच पेखवणी आनी मेलोल्यांक सस्नाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता हांव तुका. दयाल बापा, खालतिकायेन तुज्या भुरग्यांनी केल्ली मागणी आयकून घे आनी आमच्या मागण्याच्या जिविता वरवीं देव आपोवणी कुटुंबांतल्यान उत्पन्न कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. पेटोवणे वेळार गीत घेवया. C18 पेज 36. C18. म्हज्या बाबा पडिल्लो म्हजें तुमचें बलिदान सर पविता देव बापाक मानता तसलें बलिदान जावन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखेस पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमचे बापा, तुजे पोरजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आनी भावार्थान सत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फोड आमकां मेळोचो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व कड्यान सरताय जेजू क्रिस्तान तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासन फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनोद शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. फातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदरींग
ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापे केलें. अशी ताणें तुजी कशी पाडली आनी एक पवित्र पोरसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी समेस्त भोगतां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच तळ्यान आमी गायता. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इडेणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सुसूक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसाद समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणेक कराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उद्गार दिवन बावरताचो गूट परगटुया. सोमिया जेजू तुजें मरण आमी समरता, तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगटता, तुज्या येण्याक आमी अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडा रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवाचो धरून मेऱ्यान ते आमच्या भाव भयणीची एकाकृत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर सोडीत म्हाका मोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. करीत भाशेन आमी उगडास करता सिमिनारीन शिकतल्या सगळ्या सिमिनारिस्तांचो, तशेंच तांची आकारणी करतल्या सगळ्या पाद्रींचो, तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आंकवार मरी देवाचे माई सांगाती बागेन धरून वृत्तान सर्व काड तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर
सासण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगात तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू ताई, पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदल आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुरवंडाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन बरोबर म्हणूया. आमच्या बापा सुर्गाच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एकराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमची स्पेलां बक्षिता. तुजें आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां तालेंट पडोवन दिवं नाकाय, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशेन अतिरेकता. तर आमकां तुजी उदार कृतीन सर पातकांतली सटय, सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सगळ्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्रतेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राज चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सगळ्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हाज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार गीत घेवया. D13 पेज 54. D13. Jesu gloria, gloria. Jesus Vadi gloria. Surgitan tu gloria. Sordo Magailo. Jesu gloria, gloria.
तुज्यो आज्ञा आमी जतनायेन सांबाळच्यो म्हूण तुवें फर्मायलाय. तुजे नेम पाळच्या मार्गार म्हजीं पावलां थीर आसुनी. प्रार्थया. सुर्गींच्या बापा, तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बोळ दिताय. आमचे असोकतायेक लागून परतून परतून आमी पडटाव तेन्ना ह्याच बोळान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फोड आमचे जिणेचे चालींत आमी भोगिसो आनी दाखयचो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. हांव सिस्टरीक दिन वाचता हो आल्तार तांणी करूंक कालच्या दिसा आनी होच हे म्हजे फाटल्यान हो संदेश दुसऱ्यांक परगटूंक वावुरलेल्या खातीर तांचेर आनी तांच्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर परिदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आसूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गीत घेवया. F15 पेज 92. F15.